दोन्ही प्रोजेक्ट बिचोलेच्या लोकांक लागून सुपूर्द केल्ले आसा आनी म्हणून हांव सगळ्या बिचोलकारांचे आनी खास करून सगळ्या कावन्सिलर आनी आमदारांचें अभिनंदन करता. कारण दोन्ही जर प्रोजेक्ट पळयले जाल्यार बरे युजफूल. विनय बाब तेंडुलकरांच्या ज्या वेळाचेर खासदार आशिल्ले त्या वेळाचेर त्यांच्या फंडांतल्यान म्हणजे तो पूर्ण प्रोजेक्ट जवळ ऑलमोस्ट 1 वर्स जावन गेले. कारण 26 जुलयाक 2023 जुलयान त्यांची खासदारकी सोंपली आनी मागीर हांव खासदार जालो. आनी त्यामुळे बऱ्याचदा कशें आसता की प्रोजेक्ट बऱ्याचदा घातल्या नंतर बऱ्याच जाणांनी अजूनही जावना म्हणजे काय म्हणून आनी ते सगळे फाटल्यान जर लागलो आसत जाल्यार ते मातशें बेगीन जाता. आनी म्हणून म्युन्सिपालिटीचो अध्यक्ष आसत आमदार आसत हांच्यांनी हो प्रोजेक्ट फुडें व्हेलो आनी आज तो बिचोलकारांक लागून सुपर्द जाल्लो आसा. आनी त्यामुळे ते एक इजी जातलें आनी बऱ्याच जाणांचेर दडपण उरतलें. एखादे बॅनर कट करप काय कितें हो सुद्दां प्रश्नचिन्ह बऱ्याच जाणांचेर येतलो. बऱ्याच जाणांक संवय आसा आनी त्यामुळे ताचो फायदो जो आसा हो चोराकूय मातसो भंय लागतलो. कारण ताचो एक कॅमेरा म्युन्सिपालिटीन आसा आनी दुसरो पुलीस स्टेशनाचेर आसतलो. आनी त्यामुळे बऱ्याच जाणांक ताचो एक ह्या रेजिडंट्स म्हणजे हांगा रावणाऱ्या सगळ्यांक ताचो फायदो जातलो. JCBच्या संदर्भात आमी पळयतात की बरेच जाण हाडटात आनी कितें रस्त्यार उडयतात आनी बऱ्याचदा ते काडटलो आसत जाल्यार जर JCB नासत जाल्यार काडपाक ते क्लीन करपाक मेळना. पण आज स्वताची JCB ह्या म्युन्सिपालिटी भितर आयिल्ली आसा आनी त्यामुळे जशें विनयान प्रॅक्टिकल सांगलें. कारण विनयाक JCB कशी आदी खबर आसा ताचो धंदो आशिल्लो आनी त्यामुळे एखादें दिलें म्हणून जायना ते वेवस्थीतपणे आपले कशें वापरपाक जाय. आनी त्यामुळे ते सगळें करता आसतना कावन्सिलरांनी सुद्दां आपली स्वताची JCB आसा बऱ्या कार्याक तिचो वापर करपाक जाय अशा पद्दतीन वापरपाक जाय. म्हाका याद जाता 24 काय 25 हांव 27 तारखेर रिटायरमेंट जावपाचो. म्हाका 24-25 तारखेर फोन केलो आनी थोडे पयशे उरलेले लास्ट. म्हणजे म्हाका पयलो खासदार आसतलो की जे पयशे आयले ते सगळे सँक्शन केले. जाल्यार पयलींचे खासदार कितें आमचो शांताराम नायक आयिल्लो ते 8-9 कोटी आजूनय उरल्या सँक्शन जावन लोकांक येवंकूच ना. दुसरो म्हाका फोन केलो की नाल्यार म्हाका पयशे भरचे आनी आमचो म्हाका कॅमेराचो प्रोजेक्ट जावचो ना. आनी मागीर थंय बसून हांवें कित्याक म्हजी सिस्टम केली ऑनलायन केलें. पयलीं ऑफलायन पयलीं पेपरार बरोवन दिवपाक बरें आशिल्लें आनी आमकां तें ऑनलायन आमी भितर मातशें कमी म्हणटकीर म्हाजे एक बसयलो दीसभर आनी ह्या प्रोजेक्टा खातीर सगळे प्रयत्न करून आमी केल्लो आसा. आनी ह्या खातीर दोतोराचे प्रयत्न आसा. हांगसरे चेअरपर्सन तेजो तो परत सदांच फोन मारतालो म्हाका बाई खंय पावला म्हणजे खंय पावला. आतां एक प्रोजेक्ट उरलो तो राजाराम गांवकाराचो आमचो वायफ नायट सॉल्ट टँकर ती बेगीन जातली आनी फुडलो प्रोजेक्ट नाटेकाराचो आमचो आतां खासदार आसा आमचे आनी शेजारी तुमचो तेंच्या हातीन तो कंप्लीट जावन बेगीन अशें मागता. आमकां फक्त म्युन्सिपालिटी कडेन न्ही पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन आसा. सो त्यामुळे आमचे जे लोकांक डेफिनेटली आमचे बिचोलचे लोक सदांच शांतमय असतात. तांकां अशें झगडी बीन आसता कॉपरेटीव आसता. पण तरी जर कोणी 1-2 एक्सेप्शनल आसले जाल्यार ह्या डेटामुळे ती सगळी आमकां म्हायती मेळटली. केन्ना केन्ना वायट दिसतालें की बॅनर सुद्दां बी कोणी फाडटाले. खूब वायट दिसतालें म्हाका. हें आतां हें अशें सगळें कांय करूंक जावचें ना. केन्ना केन्ना तुमकां सांगता प्रोजेक्ट करपाक आमकां कांय ना पूण खंत दिसता प्रोजेक्ट जावच्याच पयलीं केबल बी 2-3 तास कट केल्ले आसा. म्हाका कॉन्ट्रॅक्टर आसा MD आमचो आसा. सो आमकां लास्ट 8 दीस कोण केबल कट करता आनी ते फायंड आउट करपाकच आमचे 8 दीस गेले. अशी भावना दवरूं नाका. जे राजकारण आसा ते आमी मतदाना उपचार पळोवया. सगळे जाण सामाजीक कार्य म्हणून करुया आनी आमची बिचोली कशी एक पावल फुडें घालतली. दुसरे म्हणटात ते आज आमकां JCBन दिल्लो आसा G-सुडान दिल्लो आसा ते आमच्या म्युन्सिपालिटीचे म्हणजे तांच्या फंडांतल्यान दिल्लो आसा. हांव म्युन्सिपालिटीचें अभिनंदन करता. हांगा आमचे जे CCTV कॅमेराचो जो प्रोजेक्ट आशिल्लो जो ITGन इम्प्लिमेंट केला ताचे इनॉग्रेशना खातीर आयिल्ले आसा. सो ह्या प्रोजेक्टाचे आमकां 2 फायदे जातले. एक म्हणजे आमकां ही जी स्क्रीन लायल्या वयर एक आसा प्लस जायते हांगा एक्सेस घेवपाक मेळटा. सो ताजे वयल्यान गार्बेज जे खंय खंय डंप करता खूब फावटी आमकां कंप्लेन्स येता की आमी जरी क्लीन केले आफ्टर 2-3 days देर इज अगेन गार्बेज डंप देर. सो अशे जे जागे स्पॉट्स आसा हाचेर आमकां वॉच दवरपाक तेजी मदत जातली. तशेंच वी कॅन इम्प्लिमेंट द फायन्स. तशेंच दुसरे एनफोर्समेंटच्या बाबतीनूय हाजी आमकां खूब मदत जातली. बिकॉज फॉर ट्रॅफिक पुलीस आसा तांचे कडेन एक स्क्रीन दिल्ली आसा. सो तांकांय ताजो बरोच एनफोर्समेंट करपाक यूज जातलो. आनी आमकां स्पेशली हाजो यूज जातलो तो फ्रॉम द पर्सपेक्टीव ऑफ गार्बेज डंपिंग.
सो हाजेर एक आमकां वॉच दवरपाक मेळटलो आनी एक सिटीजनां मदीं हें आसतलें भंय आसतलो की अशें खंय आमी डंप करूंक शकना ताजे खातीर हो एक बरो आमचो हे जाल्लो आसा. तशेंच आमचे JCB जो आमी 15 फायनान्स कमिशनच्या ग्रांट्सांतल्यान आमी परचेस केल्लो आसा सो ताजे आज हे जालें. प्रयत्न करता की तुमच्याकडे उलयपाक प्रयत्न करता. हा जो प्रोजेक्ट आसा तो MPLADच्या अंडर घेतलेला आसा आणि त्याच्यामध्ये 45 CCTV लावलेले आसा. ह्या CCTV मार्फत इथले सगळे नियोजन पावतले आणि कळपाक जाय की कुठे ट्रॅफिक अडकता, कुठे गार्बेज डंप होता किंवा कुठे क्राईम होता किंवा फ्लड डिझास्टर मॅनेजमेंटच्या वेळेस कुठे वॉटर लॉगिंग होता. ते सगळे ह्या CCTV मार्फत इथले म्युन्सिपाल्टीनी बघतले आणि मग त्याच्यावर कार्यवाही करतले. तुमकां खबर आसतलें कॅमेराची आमकां खरंच अत्यंत गरज असली, काळाची गरज असली. एक्सिडंट, हिट अँड रन केस, चोरयो खूब वाडलेल्यो आसा त्या कारणान खूब गरज असली. हांव खरेंच उपकार आठयता आमचे विनय भाई तेन्ना आमी तेजे कडेन वयताले कॅमेरा खातीर. त्या बरोबर आमचे तानावडे भाई आमकां खूब फॉलोअप करून तेणें आमकां खूब मदत केली. आमदार भाई जाल्यार आमच्या वांगडा आसतात, सदांच तेजे फॉलोअप बऱ्यापैकी आसता. आमकां सदांच म्युन्सिपाल्टीक तेजो खूब सपोर्ट आसता. त्या बरोबर आमची नेक्स्ट म्हणजे JCB ती आमची आयजूच आमकां कालूच मेळ्ळी आनी आयजूच आमी ती आमकां खरंच गरज आसली. फाटली मातशी खूब आमचे खूब तिका वर्सां जाल्ली आनी कामाक येताली परत परत म्हणून आमकां नवी JCBची गरज आसली. सगळ्या कावन्सिलरांचे हांव धन्यवाद म्हणटा तांकां की तेंच्यांनी ते डिसिजन घेतलें JCBचे की नवीन घेवया म्हणून. हांव सगळ्या कावन्सिलरांचे सगळ्या कावन्सिलरांक हांव धन्यवाद म्हणटा. सदांच तेंचे पॉझिटीव कामांक तेंचो सदांच आमकां पाठबळ आसता.